नमस्कार मोगाळ ऐकप्यानो तुमकां सगळ्यांक मोगा काळजाचो येवकार. ज्येष्ठ पत्रकार वामनबाब प्रभू. वामनबाब नमस्कार. येवकार तुमकां. तुमच्या खुबशा बिझी शेड्युलान तुमी आमकां वेळ दिलो. आज खूप खूप म्हत्वाचो आमचे खातीर आनी खूब तुमचे उपकारी. आनी तुमी मुद्दाम आयले मुजरत स्टुडियोन हें खूब आमचे खातीर मोठें भाग्य. आतां पत्रकारितेच्या क्षेत्रांत बायलांची भुमिका ह्या विशया खातीर एक दादलो पत्रकार स्टुडियोत कित्याक आयलो काय असो प्रश्न घडये आमच्या आयकुप्यांक पडला आसत. म्हणजे जांकां खऱ्या अर्थान तुमची वळख ना तांकां तुमची सगळी वळख एक ज्येश्ठ पत्रकार म्हणून आसाच, पूण म्हत्वाची वळख आमकां गोंयकारांक आसा ती म्हणजेच तुमी गोंयांत पयलो ऑडियो विज्युअल चॅनल सुरू केलो हय सॅटलायटाच्या हातूंतल्यान. आनी ह्या पयल्या चॅनलान भितर तुमी तुमचे स्वताचे चलयेकूच भितर एक न्यूज रिडर म्हणून ताका इंट्रोड्यूस केलें, वेगवेगळ्याचे इंटरव्यू घेवपाक इंट्रोड्यूस केलें आनी बरेचशे कलाकार तातूंत भितर हांव सुद्दां आयलें म्हणटा हांव तांकां तुमी प्रोत्साहन दिलें, तांकां तुमी योग्य अशे वेळार योग्य अशी प्रसिद्धी दिवपाक मदत केली. हें सगळें तुमी केलें. तुमी पत्रकारितेच्या क्षेत्रांत भितर वेगवेगळ्या प्रिंट मिडियेन तुमचें खूब नांव आसा. वेगवेगळ्या प्रिंट मिडियेन फाटलीं 50 वर्सां तुमी ह्या पत्रकारितेन आसात. म्हळ्यार कितले आनी कशी तुमची वळख करप हो एक प्रश्न म्हजे खातीर. कारण गोमंतक गोंयचे सगळ्यान लिडींग जे पेपर आसात, गोमंतक, गोवा दूत, गोवन वार्ता आनी मागीर पुढारी अशे सगळ्या पेपरांनी तुमी काम केल्लें आसा. हय लोकसत्ता म्हणजे जे नॅशनल आनी लोकल पेपर, मागीर न्यूज झी न्यूज अशे वेगळ्या वेगळ्या पेपरांनी तुमची कामां, वेगळ्या वेगळ्या TV चॅनलांक तुमी वावर केल्लो आसा. आनी हे तुमच्या वावराक सरकारान किंवा आमच्या गोंयच्या लोकांनी किंवा राष्ट्रीय स्तराचेर पत्रकारांनी खुबशी तुमची नोंद घेतिल्ली आसा. आनी तुमकां वेगवेगळे अवॉर्ड्सूय मेळिल्लीं आसात. म्हत्वाची अवॉर्ड्स भास्कर भुशण अवॉर्ड गोवा केसरीचें, मागीर इंदीवूड एक्सलन्स लायफ अचिवमेंट अवॉर्ड, मागीर गोविंद मंगेश लाड पत्रकार पुरस्कार तुमकां फावो जालो, गोवा केसरी अवॉर्ड तुमकां मेळ्ळो, मागीर आर्च एक्सलन्स ऑल इंडिया अचिवर्स कॉन्फरन्साचो पुरस्कार तुमकां मेळ्ळो आनी म्हत्वाचो पुरस्कार 2024 सालांत तुमकां आतां मेळ्ळा. ताजे खातीर आमची बी तुमकां शुभेच्छा आनी मना पासून परबी. दादासाहेब फाळके मोटिवेशनल अवॉर्ड तुमी घेतला. तुमी रेग्युलर बरयतात. तुमी बरयतात इतलेंच न्ही, तुमचे नांवार जीं पुस्तकां आसात ती खूब खूब म्हत्वाचीं पुस्तकां. मनोहर पर्रीकार ऑफ द रेकॉर्ड हें पुस्तक तुमी मराठी, हिंदी, कोंकणी आनी इंग्लीश ह्या चारूय भाशांनी लोकां मेरेन पावयलां. स्तंभ हे पुस्तकांत तुमचे वेगवेगळे लेख संग्रह आसात. दृश्टिकोन हे 3 भागांनी तुमी पुस्तक बरयलां. अक्षर खेळ हें पुस्तक तुमचें आसा. अमेझींग व्हिएतनाम प्रवास करून तुमी जगभर प्रवास केल्लो आसा आनी तुमी प्रवास करीत आसात. प्रवास हो एक तुमचो एक म्हत्वाचो छंद. सिंगापूर, UAE, मलेशिया, थायलंड, व्हिएतनाम, फ्रांस, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया, इटली, कितें कितें म्हणून मात वामनबाब तुमचे बद्दल कितलें सांगतलें तितलेंच थोडें. आनी तुमी कितलीं वेगळीं वेगळीं पोजिशनाय घेतिल्लीं आसात. ती म्हणजे प्रेस एक्रिडिटेशन कमिटीचे तुमी वायस प्रेजिडेंट आशिल्ले, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्टाचे तुमी मुखेली आशिल्ले, एक्झिक्युटीव मेंबर ऑफ गोवा क्रिकेट असोसिएशन तुमी आशिल्ले, फावंडर सेक्रेटरी गोवा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असोसिएशनान तुमी आशिल्ले, फावंडर मेंबर तुमी ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी गोवा युनियन ऑफ जर्नलिझम हातूनय तुमी आशिल्ले जर्नलिस्टाच्या क्षेत्रांत, फावंडर मेंबर जनरल सेक्रेटरी गोंयच्या मराठी पत्रकार संघात तुमी आशिल्ले. त्या भायर मेंबर स्टेट कल्चरल कमिटी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हातून तुमी एक्झिक्युटीव म्हणून आशिल्ले आनी फावंडर जनरल सेक्रेटरी प्रेजिडेंट सेंच्युरी स्पोर्ट्स क्लब पर्वरी हांचे बी तुमी वावर केल्लो आसा. अशें साबार वावर तुमचो. आनी हो तुमचो वावर आज हांव म्हत्व घेता आसतना पत्रकारितेच्या क्षेत्रांत बायलांची भुमिका हो विशय आज तुमचे खातीर हांवें मुद्दाम निवडलो. कारण तुमच्या गोवा न्यूज लायन ह्या चॅनलांतल्यान गोंयांत पयलीं
तुम्ही बायल मनशेक इंट्रोड्यूस केली आनी बायल मनशेकूच न्ही तर तुमी स्वताच्या चलयेकूच भितर घाली शमी प्रभू तेन्नाचे आनी मागीर ताज्या फाटल्यान एकार एक कितल्योश्योच चलयो तातूंत भितर येवपाक लागल्यो आनी अशा वेळार तुमचो जो वांटो आसा गोंयकारा खातीर तो खूब म्हत्वाचो आसा कारण तुमी आमकां बायलांक वेगळें प्रोत्साहन दिल्लें आसा की पत्रकारितेंत बायल तितलेच ताकदीन वावर करूंक शकता म्हणटकच आतां आमचो बॉल तुमच्या कोर्टान हांव घालतां कारण बायलांचो सहभाग ह्या पत्रकारितेंत केन्ना सावन वामन बाब सुरू जालो आनी तुमकां असो कितें विचार आयलो की बायलांनी भितर आसपाक जाय आनी गोंयांत म्हणजे 20-25 वर्सां पयलींच्या काळांत तशीं बायलां इतली सहजतायेन येनाशिल्लीं आनी हें क्रेडीट घेता आसतना तुमकां कशे तरेचे त्रास तेन्ना जाले हें सगळें आमकां तुमचे कडल्यान जाय फोन येवंक लागले आनी तुमचे शिश्यच तुमकां फोन करतात कितलेशेच शिश्य पत्रकार तुमचे आसात तातूंत एक म्हत्वाची एक शिश्या तुमची ऑनलायन आसा जाणून घेयात आनी तिकाच सांगुनी तुमचें नांव हॅलो नमस्कार शकुंतला ताई हय सांगो बाय हांव राधिका कामत सातोस्कर साखळेच्यान. राधिका बाय तुमकां कोण वळखना वामन बाब बसल्याय पळय तुमचे गुरू आनी तुमचे सगळे तुमचे क्षेत्रान वेगळे वेगळे नांव मेळोवपा खातीर जाणी तुमकां हातभार लायलो म्हणून म्हाका दिसता तुमचो आज तुमकां तांची मुजरत तुमी फोन केला आसतलो अशें धरता हांव. हय खरेंच कारण विशय तसोच आसा जो खंय तरी म्हजे कडेनूय निगडीत आसा. हय कारण एक पत्रकारितेच्या क्षेत्रांत म्हाका हात दिवपी सगळ्यांत पयले म्हणटा ते वामन प्रभू आनी म्हाका तुमच्या ह्या माध्यमांतल्यान सांगपाक खरेंच खोशी भोगता की ह्या मळार बायल मुखार खंय तरी एक इलेक्ट्रॉनिक मिडिये भितर बायलांक इंट्रोड्यूस करपाक म्हत्वाचे अशें स्थान आसा ते म्हणल्यार आमचे गुरू वामन प्रभू. आज ते तुमच्या स्टुडिओ भितर आयल्या म्हणून खरेंच खूब उमेद जाता म्हाका. नमस्कार वामन प्रभू बाब. नमस्कार बरें राजेश. हय तुमकां हांव खरें म्हणल्यार आयकुप्याकूय सांगपाक सोदता की वामन प्रभूक आमकां हांव बाबा म्हणटा आनी तांच्या गोवा न्यूजलँड ह्या पयल्या न्यूज चॅनला भितर काम करपाची म्हाका संद मेळ्ळी. तांच्या बरोबर काम करपाची संद मेळ्ळी. तांचे कडल्यान खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें. तशेंच तांचे चली शमी प्रभू जे आतां शमी साळकार जाला ताजे कडच्यानूय खूब कितें हांव शिकलें. आनी आज हांव जें कितें आसा तें म्हणल्यार खरें म्हणल्यार म्हाका गोवा न्यूजलँडान घडयलें हें म्हाका सांगपाक खूब खोशी भोगता. आनी आज ह्या माध्यमांतल्यान हांव एक प्रश्न तुमच्या मुखार दवरपाक सोदता बाबा. तुमी पयलींच्या काळार म्हणजे 2003-2004 ह्या सालान तुमी बायलो पत्रकारितेच्या मळार खासा करून इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भितर कशो काम करताल्यो कितें तांची स्थान कशें आशिल्लें तुमी पळयलें आनी आज खंय तरी 2024 भितर कितें डिफरन्स तुमकां फील जाता पत्रकारितेच्या मळार बायलां भितरचो रोल जो आसा तो तुमी आज 2003-2004 ते 2024 ह्या 20 वर्सां भितर कसो पळयत. आनी दुसरो प्रश्न म्हाका तुमच्या मुखार दवरपाचो आसा की आज तक झी न्यूज हे जे नॅशनल लेवलाचे चॅनल आसात थंय न्यूज रिडींग करतना आमी बायलो पळयतात टीव्हीचेर. त्या स्थानाचेर आमची गोंयची बायल पावची अशें तुमकां दिसना. आनी जर ती थंय पावूं जाय जाल्यार आजकाल जी भुरगीं मुखार येतात चलयो ज्यो मुखार येतात जांकां मुखार करियर करपा जाय खासा करून न्यूज रिडींग आनी ऑन फिल्ड न्यूज रिपोर्टिंग ह्या क्षेत्रांत तांणी त्या पावलार जर त्या माध्यमाचेर जर तांकां पावपाक जाय नॅशनल लेवलाचेर जाल्यार तांणी कितें करपाक जाय अशें तुमकां दिसता. नक्कीच अगो आज पत्रकारितेंत बायलो खूब म्हत्वाची भुमिका म्हणजे बायलांची जी भुमिका आसता पळय ती आज म्हणजे तुवें विचारलें म्हाका 2002 ते 2024 मध्ये कशें हें जालां स्थित्यंतर जालां. तुवें पळयलां 2002 आमी जेन्ना सुरवात केली पयलो चॅनल हांवें गोंयांत सुरू केलो आमी तेन्ना शमी सारके चली पयलीं आयलें पयलीं हातांत कॅमेरा घेवन आयलो तेन्ना लोकांचे कितें आवय चली कितें हातांत कॅमेरो हातांत कॅमेरा आनी नवेंच कितें तरी अर्थान शमीन आज तकां काम केल्लें हें काम केल्लें म्हण ताका नॅशनलाचो अनुभव आशिल्लो. सो हाज्या फुडें ह्या नंतर तुवें पळयलां फुडें कशें चलत आनी शमीन खूब जाणांक अशी प्रेरणा दिली की ताजे खातीर तुकाय खबर आसतलें की चलयो खूब हांगा
येवपाक लागल्यो, पत्रकारितेंत येवपाक लागल्यो, प्रिंट मिडियांकूय चली येवपाक लागल्यो. आज एकूण जी हें आसा, चित्र आसा पळय, खूब सॅटिस्फॅक्टरी आसा की आमकां आज प्रिंट मिडियांची चलयो दिसतात, बायलो दिसतात, टेलिव्हिजन, डिजिटल मिडियांक दिसतात आनी तें इतलें समाधानकारक आसा, म्हाका खरेंच खोशी जाता. तूं आज तुजे सारकें आसा, तुजें आनी 2-3 नांवां हांव घेवपाक शकता. सो सगळीं हांव जेन्ना पळयतां तेन्ना म्हाका खूब समाधान जाता. आनी चित्र म्हळ्यार बायलो खूब पावल्यात, जाय तितलो अजून फुडें येवना, पूण अर्थातच म्हज्या जो काय अभ्यास आसा किंवा म्हजो जो स्टडी आसा तातूंतल्यान हांव म्हणूं शकता की 40-45% बायलो नक्की आयच्या हातूंत मेल आनी कम्पेर टू मेल आज हातूंत डिजिटल मिडिया हातूंत काम करतात आनी इतले प्रमाणीकपण आनी इतले बरे तरेन काम करतात. अर्थात तांचेनी कांय तांकां मर्यादा असतात, पण त्यो हें करून सुद्दां, फाटीं ओडोवन सुद्दां तीं कामां करतात. आतां तुज्या दुसऱ्या प्रश्नाचें उत्तर म्हणजे ती तुवें कितें म्हळें की कितें नॅशनल चॅनलार वचपाक, नॅशनल चॅनलार वचपाक अर्थात ताकाय खूब एक परिश्रम थोडे घेवचे पडटले. नॅशनल मिडियाचेर सहजा तुका एक एंट्री जायना. तांची स्वताची प्रत्येक जे नॅशनल चॅनल आसतात तांची स्वताची एक हें आसता. तांचे भितर तुमी काम करून तांकां हें करूंक जाय की तुमी तांचे हातूंत क्लासांक तांचे जे कांय इन्स्टिट्यूशन आसा पळय, प्रत्येकाचे आज तक म्हणूं, हांचे म्हणून प्रत्येक जे नॅशनल चॅनल आसा पळय, तांचे भितर जर तुमी तें काम करून वर्स 2 वर्सांचे तर कोर्स करन तुमकां नक्कीच तातूंतल्यान फुडें येवपाक शकतात. तूं डायरेक्ट वचलो म्हणजे ते शक्यच ना. आयचे स्टेजीक ते स्वताच्या हातूंतल्यानच वयर काडटात आनी तुमचे सारके ज्यो चलयो आसात, काम करतात, तांणी 1 वर्स तुमी आतां इतलें काम केलां, इतलें तुमी स्वता समजतात, स्वता म्हणजे फुडें आयल्यात, तुमकां सहज हें करूं शकता की आपूण कितें वचून आपूण भितर वचून थंय तांचे भितर सहभागी जातले, तांचे भितर तो क्लास एटेंड जातले, तातूंतल्यान वयर सरतले. अशे वेळार तर तातूंतल्यान नक्कीच आज नॅशनल लेवलाचेर आमच्यो गोंयच्यो चलयो फुडें येवपाक शकतात. राधिका बाय, खूब बरें दिसलें. थँक्यू. तुवें महत्वाचो तुजो वेळ दिलो आमकां, राधिका बाय. आणि तूं आमचे कलाकार आकाशवाणीचेर येवपी आनी तुजे प्रश्न आनी तुजी जी आयचें जें स्थान आसा समाजान आमकां खूब खूब तुमचोय बी अभिमान आसा. देव बरें करूं. येस येस, थँक्यू थँक्यू, धन्यवाद. हय, बरें बरें. वामन बाब, तांचो प्रश्न खूब मार्मीक खूब आशिल्लो आनी महत्वाचें म्हणजे तांकां झेप घेवपाची एक हें आसा की त्या दृश्टीन ताणें तो प्रश्न विचारलो. म्हणटकच आतां तुमी आतां विचारिल्लें म्हाका की सादारण बायलांचो सहभाग केन्ना सुरू जालो. अर्थातच आमी फाटीं वतले जाल्यार सरोजिनी नायडू पर्यंत वचूं शकता फाटल्यान. ओके. किंवा सरोजिनी नायडून म्हणजे स्वातंत्र्य चळवळीचें जितलें पळय लिखाण केलां पळय तातूंतल्यान ती देख घेतल्यात, फुडें घेतल्यात. आमचो ताजें म्हत्व कळटा की फुडें बायलांची पत्रकारिता कशी फुडें आयल्या ती. आनी इतिहासीक दृश्टीन पळयल्यार 19व्या शतकांतल्या बायलांच्या अधिकार चळवळीच्या काळांत बायलां पत्रकारांनी समाजीक सुदारणेची वकिली करत आनी बालमजुरी म्हणा, म्हणजे चायल्ड रायट्स, मताधिकार हे सारक्या म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर वार्तांकन केल्ल्यान पत्रकारितेंत बायलांचो सहभाग वाडत गेलो. आनी आयज आमी पळयतात आनी सगळ्यात की प्रिंट जावं, टीव्ही जावं, इलेक्ट्रॉनीक जावं, ह्या मिडियान बायलांनी स्वताची अशी स्वताची सुवात निर्माण केल्या. हें खरी म्हणजे सरोजिनी नायडू पासून सुरवात करपूं येता, म्हणजे बायलां केन्ना आनी अर्थात हांवें म्हणलें तशें 19व्या शतकाची पळय बायलांच्या अधिकाराची चळवळ सुरू जाली, तातूंतल्यान बायलो फुडें आयल्यो आनी आज आमी बायलांक बऱ्या तरेन पळयता. पूण एक समाजान भितर आमी आमची समाज जो आसा पुरुश प्रधान समाज अशें आमी मानतात. आतां पुरुश प्रधान संस्कृती अशें म्हणटा आसतना थोडेशें म्हाकाय बी दिसता की हांगा खंय तरी डिमोरलायज केल्ले भशेन बायलांक आसा काय कितें. आनी खुबशे गजालींनी बायलांचो जो जें स्थान आसा त्या स्थानाक अशें दुय्यम स्थान अशें मानतात. पुणून आज बायलां खुबशीं मुखार पाविल्लीं आसात. आव्हानात्मक अशें आतां. पूण वामन बाब, एक म्हत्वाचो जो विशय आसा बायलांच्या बाबतीन
तो आमच्यांनी न्हयकारूं नजो. तो म्हणजे बायलांची सुरक्षा. खंयच्याय क्षेत्रांत जर वचत जाल्यार ह्या सुरक्षेचो प्रश्न येता. आनी खूब फावटी मे बी आतां बायलां वेगळ्या लेवलचेर पावून केन्ना केन्नाय ताजे जस्ट ओपोजीट घडटा, हांव ना म्हणना, पुणून सुरक्षे खातीर बायलांक आज एक पत्रकार ह्या नात्यान तुमी तुमचे चलयेकूच तातूंत भितर घाले, म्हणजे खूब एक हय त्या काळांत 20-25 वर्सां फाटली गजाल. म्हणटकूच हें वामन बाब आव्हान कशें घेवप सुरक्षेच्या बाबतींत बायलांनी? न्ही, बायलांच्या सुरक्षेचें आव्हान आसाच, चॅलेंजीस. आज बरेच जाण पालक बायलांक म्हणजे आपल्या चलयांक पत्रकारिते सारक्या क्षेत्रांत वचपाक अनुकूल ना, म्हणजे तितले इच्छूक ना, कित्याक तांकां खबर आसा हें काम तशें सादें न्ही. हाका खूब वाटो आसा, रिस्की आसा, हें आसा. पूण एखाद्या चलयेची जर खरीच तातूंत एक करियर करपाची इच्छा आसत आनी तितले ताजे धडाडे आसत तर तें चली ह्या क्षेत्रांत खूब कांय. आनी तें हांव जेन्ना पत्रकार म्हणून काम करतालो अर्थात म्हाका दिसशिल्लें म्हजे चलयेन एक पत्रकार जावचें. तेन्ना अर्थातच हें नाशिल्लें की बाबा पत्रकार चलयो, पण हांवें म्हळें चल ताका खंय बरी नोकरी इजिली मेळटाशिल्ली. सो हांवें ताका म्हळें आनी ताका पुण्याक मास कम्युनिकेशनाचे हाका घालें, पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक. आनी तें खुशेन गेलें. आनी मास कम्युनिकेशनाचें जेन्ना ताणें पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें पळय तेन्ना साहजिकच ताका ऑफर आयली. आज ताका सारक्या हातूंतल्यान ताणें काम केलें. एशियन न्यूज इंटरनॅशनल हातूंत येण्या सारकी संस्थे थंय वचपाक सगळें धड पडटा, थंय काम केलें. आनी नॅशनल लेवलाचेर ताणें ताजो अनुभव घेतलो. काम करून गोंयांत प्रतिनिधी म्हणून एनआयचो प्रतिनिधी म्हणून ताणें काम केलां. हांगा जेन्ना सगळ्यांक तेन्ना कॅमेरा घेवन भोंवतालें सगळ्यांकूच अजाप जातालें, अरे तेचे चली कितें कॅमेरा घेवन भोंवता आनी कितें काय. तेन्ना कॅमेरा लोकां खातीर नवो आशिल्लो सामको. म्हणजे कॅमेरा मुखार उलोवपाकय अशें हें जालें. कांय जाणां अरे कितें सांगपाचें, कशें सांगपाचें, अशी. पण आज खूब मुखार 20-25 वर्सांक ही परिस्थिती, हें चित्र इतलें बदल्लां की हांव अरे हे मरे उलयता असली परिस्थिती जाल्या. पण शमीन त्या वेळार त्या धड्यान काम केलें आनी त्या तातूंतल्यान ताजे पासून अनेक चलयांनी अरे बाबा हें काम खरें आव्हानात्मक, हातूंत कितें तरी आसा, कितें तरी आपल्याक करून दाखोवप मेळटा. हांव तुका गोंयांतले खूब चलयांचें नांव दितां की त्या नंतर गोंया ह्या पत्रकारितेंत चलयो आयल्यात. आनी आज आमकां जें चित्र दिसता पळय गोंयांत खूब चलयो दिसतात. तूं प्रिंट मिडिया पळय, डिजिटल मिडिया पळय, खूब येता. आनी तें चित्र इतलें समाधानकारक आसा. म्हाका दिसना की चलयो आतां ह्या हातूंत ह्या क्षेत्रांत फाटी ना आनी तांणी फुडें वचूंकूच जाय अशें म्हजें म्हणणें. पूण तांचे सुरक्षेच्या बाबतींत कितें माधव? सुरक्षेच्या बाबतींत हे शेवटी प्रत्येकान आपले कांय आतां चॅलेंजीस आसात. लैंगीक छळ म्हणटा आमी कितें म्हणटा हाजे त्या दृश्टीन पयलो पालकांक तो भंय आसता, अरे हाका घाल्यार हें आसा सगळें. पण आज ती सगळे कडेन वेवस्था अशी आसा की खंयच तुका आज आमी नॅशनल लेवलाचें चित्र पळयतात. प्रत्येक तूं आज तक पळय, बाकीचे खंयचेय चॅनल पळय, एंकर सगळी चली आसा. श्वेता सिंग म्हण ती आपली दुसरी अश्यो खूब नांवां खूब नांवां, ती इतलें धडाडीन काम करता, ती हाजेर वतात. तितली तर इच्छा आसूंक जाय आनी त्या हाचेर काम करपाची तुजी धडाडी आसत. असल्या हाका भिवपाची गरज ना आमी म्हणूं येता. आनी आपण आनी आज त्या लेवलाचेर त्या क्षेत्रांत त्या हाचेर योग्य ती वेवस्था केल्ली आसा. म्हणजे तुमी त्यो हाजी कमिटी म्हणटा पळय केल्ली आसा हाजे दृश्टीन त्या पासून त्योय केल्ल्यो आसा. अशा वेळार आपण स्वता तर वेवस्थीत आसत तर खंयच्याच बाबतींत कांयच जावपाक शकना. आनी आज चली बऱ्या भाशेन मुक्तपणान ह्या क्षेत्रांत काम करूं शकता. आनी हांव लोक भुरग्यांक करता तेव्हा हांव पळयतां तेन्ना म्हाका बरें दिसता. तुमचो सगळ्यात महत्वाचो मुद्दो म्हाका आवडलो, म्हणजे आपूण स्वता जर सारखें आसत जाल्यार जग तुमकां तशेंच दिसता. सगळ्या बाबतींत ही गजाल लागू जाता. हय, आनी ह्याच बळार इतलें कॉन्फिडन्स तुमी तुमच्या चलयेक दिलें. वामन बाब,
मनशाच्या जिणेंत भितर हय. ताजे पांय सदांच जमनीर आसचे. आसचे. हा सदांच म्हणटकच ह्या बाबतींत तुमची जी झेप आज खूब तुमी इतले हाजेर पावल्यात, पायरेर व्हडल्या पावल्यात, तरी पुणून तुमचे भितरले जे सहजता आसा, तुमचे भितर जी सिंप्लिसिटी आसा, ताजी आमकां खूब अभिमान दिसता. ह्या खिणाक आमचो कॉलर तुमच्या भेटेक रावला, पळोवया, जाणून घेवया. हॅलो, हॅलो, नमस्कार. नमस्कार. कोण उलयता? हांव शमी साळकर. अरे वा, क्या अरे बात. वा, गुरु शिष्य म्हणू काय बापूय धू म्हणू? वा. पळय तूं. दोन्ही म्हणल्यार जाता. दोन बापूय धू म्हणल्यार गुरु शिष्यूच जाता न्ही. सामकें. पयलो गुरु आवय बापूयच आसता मनशाचो. येस. शमीबाय, तुजे प्रश्न, तुजे भितरले भावना, तुजे भितरल्यो कांय गजाली आतां तुमचे गुरू कडेन तुमी सादर करच्यो. हांव मदीं येना. उलय गो. थँक्यू फॉर कॉलिंग. हय ना, एकूच आज जेन्ना हो ऑल इंडिया रेडिओचो कार्यक्रम आसा म्हणून तेन्ना एकूच प्रश्न असो येता. सादारण 22 वर्सां जाली हांव तुमी कुशीक रेडिओ बी दवरला जाल्यार तुमी दुसऱ्या रुमान रावात. रेडिओ ना मगो, म्हणजे मातशे डिस्टर्बन्स येता. क्लॅरिटीक लागून सांगता. सांग, उलय. ओके, आता क्लियर आसा? हय हय. सो एकूच विचारपाचें आशिल्लें. अजून विचारपाचें उरलां, सांग. उलय. 22 वर्सां पयलीं जेन्ना जर्नलिझमाच्या फिल्डान म्हाका पुण्या वचपाचें जेन्ना जालें, तेन्ना आनी आतां तो कितें फरक आसा, तो कितें तुमकां दिसता? आनी त्या वेळार तुमच्या तकलेन सादारण कितें फिलींग आशिल्लें, कितें विचार आशिल्ले? आतांच राधिकान म्हाका होच प्रश्न विचारिल्लो की सादारण तेन्ना आनी आतां कितें फिलींग आशिल्लें. अर्थात त्या वेळार म्हजें पयलें आशिल्लें की चलयांनीय ह्या फिल्डाक भितर सरूंक जाय, आपली दाखोवपा जाय, आनी त्या दृश्टीन हांवें तुका मास कम्युनिकेशनाक पुण्याक धाडलें. आनी तूं तें करतरेच साहजिकच तुका जाय तशी हांगा दिल्लीक आज तक जावं ANI सारक्या हातूंक व्हडल्या हातूंक तुका एंट्री मेळ्ळी. ती केल्या शिवाय ती मेळ्ळी नाशिल्ली. आनी तातूंतल्यान तूं खूब कांय शिकलें आनी ताजे फुडें आमच्या चॅनलाक ताजी खूब मदत जाली. हें तुका जर खबर आसा. आनी अशें करतना तुवें जें काम केलें, ज्या धडाडीन, तेन्ना एकच तूं एकटेच आशिल्लें, एकटेच कॅमेरा घेवन भोंवतालें. एकटें भोंवप, सगळ्यां भितर तुवें म्हाका कसलें हातूंत काम केलां तें हांव जाणा. कणकवलीक रातचो एक्सिडेंट जाल्लो आसतना रातचे 12 आनी 1 तूं गेल्लें गाडी घेवन गोंयच्यान गेल्लें मनीस चली. हांव जाणा, म्हाका सांगतालो तूं बाबा कांय चिंता करूं नाका, हांव पळयतां. तेन्ना कोंकण रेल्वेक अपघात जाल्लो, म्हाका याद आसा. अश्यो गोश्टी आसात. तेन्ना त्या धडाडीन तुवें जीं कामां केलीं पळय, तातूंतल्यान कोणें तरी अर्थातच एक हें घेवपाक जाय, प्रेरणा घेवपाचीच. आनी ताजे नंतर जें वातावरण, म्हणजे एकूण चलयांक बरें खरोच वाव आसा ह्या हातूंत. कांय गोश्टी सगळींच फिल्डान हांव म्हणना की प्रत्येक चित्रांक प्रत्येक जो विशय आसा, टॉपीक आसा तो, पण कांय हातूंक जो तुमी करूं शकतात, म्हणजे चलयो करूं शकतात. एक आतां पयलीं एकाच पुरतें हें उरलें ना. पयलीं आमच्या वेळार कितें आसतालें, एकटो रिपोर्टर आसतालो, जाड करून सगळ्या पॉलिटिक्स, क्रायम्स, हें तें सगळें एकठांय करचें पडटालें. पण आज युग बदल्ला, आज वेळ बदल्ल्या, काळ बदल्ला. प्रत्येक स्पोर्टाक एकटो, क्रिकेटूय एकटो, हॉकी एकटो, हाके एकटो, क्रायमा एकटो, अशी परिस्थिती जाल्या. त्या हातूंत तो जाल्ल्यान आनीक अशें हांकां वाव मेळ्ळा. चलयो त्यो करूं शकता. चलयांक आतां फॅशन आसा, सोशल इश्यूज आसात, पर्यावरण आसा, अश्यो गोश्टी चलयो आपूण करूं शकतात. आनी तुका खबर आसा की प्रॉमिनंट वुमन जर्नलिस्ट कोण त्यो सारक्यो बरखा दत्त, तवलीन सिंग, निधी राजदान हांणी ह्या फिल्डाक कितलें कॉन्ट्रिब्युशन केलां तें. सो ह्यो तुमी पळयतरे आज चलयांक दिसूं शकता की आमी कित्याक करचें न्ही. सो तुवें फील्ड आज बदल्लां. आनी तुजी पासून जेन्ना सुरवात जाली, हें म्हाका जेन्ना खरें हांव आनी आज पळयतां रे म्हजे चलयेन शमीन सगळी सुरवात केल्ली, तेन्ना म्हाकाय खूब प्रावड फिलींग जाता. आनी तुवें जेन्ना म्हाका विचारलें, आज हीच परिस्थिती आसा. आज खूब चलयो येता आनी बरे तरेन काम करतात.
थँक्यू. शमीबाई देव बरें करूं. तुवें खूब आमकां वेळ दिलो आनी एक महत्वाची जी भुमिका तुवें वठयली त्या बद्दल आमकांय बी बऱ्योचश्यो गजाली कळ्यो. देव बरें करूं. खूब आनंद जालो तुवें मुद्दाम वेळ दिलो देखून. वामन बाब, घडये आमच्या आयकुप्यांक दिसलां आसत की बापूय आनी धूव, पुणून खरेंच धूव नाशिल्ली जाल्यार सुद्दां तुमकां हीच फिलींग ताजे बद्दल आसतली आशिल्ली, कारण ताजे कडेन जे गट्स आसा आनी ते दिसपाकय बरें आनी स्मार्ट आशिल्लें. म्हणटकूच त्या काळान हे येदें व्हडलें आव्हान ताणें स्विकारिल्लें ही गजाल. आनी हांगा हांव फूल क्रेडीट दितां ते तुमच्या घरकान्नीक, विलासबाई प्रभू, ज्यो स्वताच एक बऱ्यो राष्ट्रीय शिक्षण पुरस्कार घेतिल्ल्यो बाई, टिचर, भुरग्यांचो बरो फुडार ताणें केला, बरें गार्डनिंग ताणें केलां, बऱ्यो गजाली ताणें घडयल्या. आनी एक आवय ह्या नात्यान नोकरी करून चलयेक तिणें इतल्या लेवलचेर येदें व्हडलें आव्हान स्विकारप, आनी घोवूय एक पत्रकार ह्या नात्यांतल्यान येदी व्हडली लायफान खूब सोंसचें पडलां. हय, म्हणटकूच तांकां मना पसून परबी फावता. आनी बायलांचो जर हो कार्यक्रम आसा जाल्यार आज तुमी हांगा बसल्या थंय विलासबायचोय हक्क हांगा आसा तितलोच. हय, तेन्ना खूब आनंद जाता. तुमच्या फूल फॅमिलीन आमचो प्रवेश बाब, तुमची सुनबाय, सगळ्या फॅमिलीकूच तुमकां एक समाज कार्याचो एक वर दिल्लो आसा देवान. आनी आदले मुखेलमंत्री मनोहर बाब पर्रीकार हांचे कडल्यान सुद्दां एक शाबासकीची हें तुमी घेतिल्ली आसा. तुमच्या प्रामाणिकतेचो तुमकां ताणें पुरस्कार दिल्लो आसा. तेन्ना आनंद जाता. आनी ह्या जिणेंत मनशाक आनीक कितें जाय आसता, आपल्या क्षेत्रांत आपणें यश मेळोवप आनी तातूंत भितर अगदी म्हणजे 55 वर्सां हांव आतां ह्या फिल्डांत आसा आनी हांव त्या दृश्टीन हांव खरोच तृप्त आसा. म्हणटकच एक जिणेची वाट चलता आसतना आमच्या आयकुप्यांक आमी परतून एक फावट कळीत करुया. ज्येश्ठ पत्रकार वामनबाब प्रभू आमच्या स्टुडियोंत आसात. पत्रकारितेच्या क्षेत्रांत कसलोय तुमकां प्रश्न आसत तुमी जरूर आमकां विचारचो. आनी आमचे नंबर नोंद करात, 242128 आणि 222445 म्हणजेच 242128 2224457 0832 म्हणजे 0832 हे हो आमचो गोंयचो कोड नंबर. आणि तुमकां जर तर मोबायलांतल्यान गोंया भायल्यांतल्यान करतले जाल्यार ह्या नंबराचेर करात. आणि तुमकां रेडिओ रेग्युलर आयकुपाक जाय, काना कोपऱ्यांत पावपाक जाय जाल्यार आमचो ॲप न्यूज ऑन एअर प्रसार भारतीचो तुमी डावनलोड करात. आणि कार्यक्रम आमचो जगभर पावतलो हातूंत दुबाव ना. पत्रकारितेच्या क्षेत्रांत बायलांची भुमिका हो आयचो विशय. जिणेची वाट चलता आसतना वामनबाब, अशे तरेच्यो कांय गजाली, अशे तरेची कांय आव्हानां आमच्या जिणेंत येत रावता. आतां सगळ्यो गजाली घडटात खऱ्यो, सगळें जाता खरें आनी तातूंतल्यान आमकां यशय मेळटा खरें. पूण त्या वेळार जी मनशाचेर परिस्थिती येता, ह्या परिस्थितीक एक बायल मनीस ह्या नात्यान ती कशी झेलता आनी ती कितपत झेलूंक शकता हें तुमी दोळ्यांनी पळयलां. आनी तुमी त्या त्या क्षणाक तांकां फाट थापटिल्ली आसा आनी तांकां उपुरबायेचीं उतरांय दिल्लीं आसा. पुणून असो प्रसंग येता तेन्ना कितपत एक बायल झेलूंक शकता अशे तरेचे. म्हणजे पत्रकारिता हो हातूंत भितर कसलोय प्रसंग येवं येता मनशाचेर. कोणाचें खून जाता, कोणाचे अपघात जाता, कोणाक कितें लागता आनी हें सगळें. आनी केन्ना केन्नाय पत्रकार कितें छापलें म्हणून ताजेर आळ येतात. हें जें आसा तें कशें झेलप एका पत्रकारान. म्हणजे नॉट नेसेसरिली बायल, हें दादल्यांक सुद्दां झेलचें पडटाच. ना कितें जाता, हय, वेगवेगळे फिल्ड आसा आनी बायलां खातीर कांय गोश्टी आमी आतां जवळ शेमे कडेन उलयतना कणकवलीचें उदाहरण दिलें. कणकवलीक एक्सिडेंट जालो आनी रातचो 12 कॉल आयलो
मुंबयच्यान ताका की ते कवर करपाक हय एक्सिडेंटाक मेल्या कोण हें कोण हय 12 एका गाडयेन चलयेक धाडप कणकवली एका रानाक खंय तरी वाटेर एक्सिडेंट जाला. इट वॉज नॉट दॅट म्हणजे कोणाक शेमेची म्हणजे आई म्हणाली ना ना आज कशें वतले पूण एक ताका ती धडाडी जाय. ताणें गाडी गेले ते हांव वचूना म्हणाले आपण कांयच चिंता करूं नाका. ताणें तें केलें ताणें ताजे फाट अशेंच एक हांगा हेलिकॉप्टर कोसळिल्लें खंय वयर चलून 5 किलोमिटर चलून वचून रानांत वयर वचून ताची कवरेज केली. अश्यो खूब गोश्टी घडटा. आज तर त्या नॅशनल चॅनलाचेर पळयत चलयांक कितें काम करचें पडटा हें तुका पूण ते धडाडी दाखोवपा जाय आनी तें चॅलेंज स्विकारप हें म्हत्वाचें आसा. तितली आपले भितर तयारी आसत तर तूं खंयचेय हातूंत वयली तेंगशी गांठूंक शकता. ह्या बद्दल प्रश्न ना आनी तें दाखोवन दितात. आज चलयो खूब आसात. नांवां घेवपाचीं जाल्यार खूब आसात. गोंयच्या हांगा आमचे जे चली आहा तांणी तें पळयतात तीं पळयना अशीं न्ही. गोंयांतल्यो बऱ्योच चलयो आतां काम करतात. आमी कांयच म्हणटा तेन्ना हाजे चलयांक एक वेगळें तितल्या पुरतें दिवपा जाय. फॅशन हें सोशल अश्यो क्रायम बीम तांचे कडेन दिवप ना. पूण तें आतां चलयो पळयतात. क्रायम सारक्यो जे आसा पळय हँडल आतां वेगवेगळ्या कडेन तुका प्रत्येकान एक एक रिपोर्टर आसता. बरोबर चली क्रायमाक तेजें क्रायम दिलें की तो क्रायम म्हणजे कितें खंय वच रातचें खंय जालें वचून थंय वचूंक जाय थंय काम करता जाय ताजे फुडले इंटरव्यू घेवपा जाय ऑल दीस अंडर हाजेर येवपा जाय. सो तें करपाचें आसूं जाय ती तितली धडाडी आसूं जाय आनी तितली आसत आनी तातूंत तुजे वेल्यान आयिल्ले संस्कार म्हण किंवा तातूंतल्यान तूं काम करपाची तुजी रुची ती मनांतल्यान आशिल्ली आवड भितरल्यान आशिल्ली आवड आसत ती तुका खूब मदत करता. नाजाल्यार ओगीच आपलें काम करपा जाय करपा पगार आज बायलां मुखारूय चॅलेंजीस आसात. हांव ना म्हणना. प्रत्येक कडेन सगळें सेफ आसा अशें म्हणना. काही कडेन पगारूय तुमकां बायलो म्हळ्यार थोडोसो कमी दिता. हांकां 80% जाल्यार तांकां 100%. चल्या कडेन कम्पीट करचें पडटा. चली शेवटी म्हणटा तूं चली तूं कशें करतलें अशें जाता. हें जावपाक शकना. आज इक्वलिटी आसा पळय इक्वलिटीच्या नजरेन चलयो आज आपल्याकय तितलेच इक्वल रायट आसात ते धरून ती फुडें वता पळय तेन्नाच ती फुडें वतली तेन्नाच हें सगळें काम करतली. समानताय आसा. तूं जेन्ना समानतेचे हक्क म्हणटा अधिकार मागता तेन्ना तुवें तें करपाची तुजी तयारी मनाची तयारी आसता तेन्नाच तूं फुडें वता. आनी म्हाका दिसता वामन बाब आनीक एक म्हत्वाची गजाल आमकां बायलांक आमी स्वताक सांगूंक जाय की स्वातंत्र्य आमी जेन्ना म्हणटात मुक्त हय ही मुक्तताय ताजो एक त्या मुक्ततायेक लेगीत एक फासकी आसा. ह्या फासकेक म्हज्यो मर्यादा कितें हें म्हाका पयलीं जाणून घेवपाक खबर आसपाक जाय. आनी स्वातंत्र्य हें कोणें मागून तुका दिवपाचें न्हय. ओरिजिनल आसता. म्हणटकूच एखाद्या बायलेक जर तर एक वेगळ्या तरेचो ड्रेस घालपाक जाय जाल्यार तिणें घोवाक विचारप हांव हें घालूं आनी ताणें हय म्हणलें ना म्हणलें तिणें अधिकारान की बाबा हें म्हाका बरें दिसता पूण हांव घालतां. म्हणून तें घालता आसतना तुज्या शरिराचें एक्सपोजर कितलें जाता हय तूं कित्या खातीर हें करता ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका दिसता जाणून घेवपाची तांक तिचे कडेन आसप खूब खूब गरजेचें. म्हणटकच जिणेंत आमकां कितेंय मेळयतलें जर तर जायत जाल्यार आमकां खंय तरी मेहनत चिकाटी जिद्द सगळें जाय. मोगळ्या ऐकप्यानो तुमी आयकतात फोन इन अस्तुरी प्रोग्राम आनी हांव शकुंतल तुमच्या सांगातान आनी ह्या खिणाक आमचे कितलेशेच कॉलर आमच्या सांगातान येतात आनी तुमचे मेरेन पावता आमचो हो कार्यक्रम. वामन बाब आयचो आमचो विशय पत्रकारितेच्या क्षेत्रांत बायलांची भुमिका. आतां पत्रकारिता म्हळी की आमचे मुखार आव्हानां ही आयलीं आनी पत्रकारिता म्हळी की आमचे मुखार लिखाण हें आयलें किंवा आमची प्रिंट मिडिया किंवा ऑडियो मिडिया व्हिडिओ मिडिया ह्यो सगळ्यो म्हणजे आमी आकाशवाणी सुद्दां एक आमची श्राव्य माध्यम. म्हणटकच ह्या माध्यमांतल्यान आमी कितें उलयतात कशें उलयतात लोकां मेरेन कशीं पावतात आनी कितें उलोवचें न्ही हांगा खंय तरी आमची मर्यादा ही आसताच आसता. पुणून समाज बदलता काळ बदलता आनी ह्या बदलत्या काळान प्रत्येक गोश्ट बदलता म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रांतल्यो गजाली बदलता तशें नविनीकरणूय जाता.
म्हणटकूच बायलां एका काळार आशिल्ली, तुमी सरोजिनी नायडूचो सुद्दां उल्लेख आमचे भितर केलो. ताचे नंतर कितलींशींच बायलां आयलीं. पुणेची विद्या बाळ, तांणी एक वेगळें आव्हान केलें. अशा तरेन जर आज बायलां आसात, तांचे कडेन आज खूब क्षेत्र ती मेकळीं आसात. म्हणटकीर ह्या मेकळीकायेक सुद्दां एक विशमता आसा काय कितें आजूय, ती तुमकां जाणवता काय कितें? हो प्रश्न म्हाका तुमकां विचारीन दिसता. शकुंतला हें कितें जाणा पळय, आतां हें फिल्ड जें आसा पत्रकारितेचें, तें ट्रेडिशनली मेल डॉमिनेटेड फील्ड. हें आमी पयलींच्यान पळयता. म्हणजे दादल्यांचेंच फील्ड. बायल भितर सरपाक ताका वर्सां लागलीं. पूण वर्सां लागतरे सुद्दां जेन्ना आतां भितर सरल्या, हांव तर म्हणन की आजूय कांय प्रमाणांत विशमता ही आमकां दिसता. कित्याक सांग, शेवटी व्हडलीं पदां जीं आसा पळय, खंयची शीर्ष पदां आमी जेन्ना म्हणटा पळय, ती बायलां कडेन क्वचितूच पळयता. जगांत सगळे कडेन घडटा हें. जपानांत तर तुका वेलें पद बायलां पत्रकारांचो मेळिल्लें 0 नाच. अमेरिकेंत हें प्रमाण सादारण 40-43%. संवसारभर भोंवल्या म्हणटकूच तुमचे क्षेत्र अमेरिकेंत हें जवळ प्रमाण 40-43 आसा. आनी आमचे कडेन म्हणजे आमच्या देशांत हें सादारण त्या मानान बरेंच जालां. म्हणजे विशमता आसा. पगाराच्या बाबतींतय आमी तांकां जाय तितलो हें दिना. पूण हळू शेवटी जेन्ना एक कमिशन, वेतन कमिशन म्हणा, आयोग आसता पळय हाचे पत्रकारांचे, ते सगळे तांकां त्या प्रमाणे मेळटा. पूण तरी आसतना आयच्या फिल्डाक विशमता ही दिसून येता. आयज पत्रकारितेंत बायलां पत्रकारा पासून संपादक आनी एंकर मेरेन वेगवेगळ्या पदांचेर सगळ्योच एक्टीव दिसतात. बायलांचें प्रमाण हातूंत सुमार 40% आनी तातूंत फक्त 24% उच्च पदाचेर वा शीर्ष पदाचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. हें प्रमाण कित्या खातीर आसता? अर्थात हें पयस जावपाक जाय. हें अजापाचें. ही विशमता अर्थात हांवें म्हळे प्रमाण जगभरांत दिसून येता. आनी ही आव्हानां करपाक आयची चलयी, आज जी बायल सिद्ध जाल्या. आनी हळू हें प्रमाण इक्वलिटी कडेन म्हणजे येतलें हाजी म्हाका आशा आसा. आनी तुमी खूब आशावादी आसात. हो तुमचो सगळ्यान व्हडलो गूण. हांव सदांच आशावादी. आनी तातूंतल्यानूच हांवें इतलीं वर्सां 55 वर्सां पत्रकारिता केल्या. सगळीं संघर्श पळयल्या. सगळीं संघर्शांतल्यान हांव वयर सरला. वामन बाब, नारी जीवन गहरा सागर अशें म्हणटा म्हळां पळय. हें सुंदर अशें गीत दुल्हन फिल्मा खातीर आशा भोसले हांणी गायलां. रवी हांणी तें बरें संगीतबद्ध केलां आनी S.H. बिहारी हांची ती गीत रचना. आतां ह्या गीत रचनेंतल्यान सुद्दां एक बायलेची जी भुमिका ती आमकां दिसून येता. आतां वामन बाब, तुमी स्वता प्रिंट मिडियान भरपूर काम केलां आनी ताजे उपरांत तुमी ऑडियो व्हिज्युअल मिडियानूय काम केलां आनी आमच्या रेडिओ सारख्या माध्यमान तुमी रेग्युलर येवन आमकां कॉन्ट्रिब्युशन दिलां. त्या भायर तुमी एक लेखक. तुमी लेखक म्हणजे फक्त पत्रकारितेचे पुरते लेखक न्ही, तुमचे कडेन वेगळे वेगळे पट्टे आसात लेखनाचे. हय, म्हणटकूच ह्या सगळ्या गजालींतल्यान तुमचो जो अनुभव आसा तो प्रचंड आसा, कळ्ळें. म्हणटकूच ह्या गजालीन तुमकां वेगळेपण कितें दिसता? आतां वेगळेपण म्हणटा तें अशें, पत्रकार हो हांव आतां प्रिंट मिडियाक सादारण जवळ जवळ 30 वर्सां काम केलें. पत्रकार म्हणटा लेखनी आयलेंच. अगर लेख आयलो, हें आयलो, सगळें आयलां. पूण इतलें लेखन केलें म्हूण कोण तुका लेखक म्हणना. ताका लेबल लायना. तुका ती पुस्तकांत बरोवची पडटा. आनी ती पुस्तकां ताजे नंतर हांवें म्हज्या हातूंतल्यान बरयलीं. आतां 13-14 म्हजी पुस्तकां आयल्या. पुस्तकां आयलीं तेन्नाच हांवें बरयलें. ताजे पेक्षा कितलें बरयलां, 1000-2000 अग्रलेख बरयल्या, सगळें बरयलां. लेखन खूब केलां. पूण म्हाका तेन्ना लेखक हो बिरूद कोणेंच दिवं ना. कित्याक सांग, पत्रकार लेखक न्ही. जेन्ना म्हजी पुस्तकां आयलीं तेन्ना हांव लेखक जालो. सो म्हजो अनुभव असो की म्हाका जी प्रिंट आसा पळय ताचो अनुभव हांव एकटोच असो आसतलो की सामको दोनी हातूंक हांव पूर्णपणे कळून पिल्लो आसा अक्षरशा. सो प्रिंटाचो अनुभव वेगळो. आनी हांवें सुरवाती वचून जो पयलो चॅनल करता हांवें संघर्शांतल्यान सामकें वयर काड तातूंतलो अनुभव वेगळो. पूण पत्रकारितेक जी प्रिंट आसा हातूंत आसा पळय ताचो एक म्हाका अजुनूय हांव कित्याक नकळो हातूंत चॅलेंजीस खूब आसात. कित्याक ऑडियो विज्युअल हातूंत खूब आसात. पूण प्रिंट सकाळ फुडें उठले बरोबर पेपर वाचल्या शिवाय तुका कोणाक चैन पडना. आजूय प्रिंट मिडिया इज इम्पॉर्टंट.
हांव त्या मताचो हय की प्रिंट मिडिया कोणा दिसता की उरची ना टिकची ना ना हांव त्या मताचो न्ही. म्हजें मत आसा प्रिंट मिडियाचें जें आसा प्रभावी माध्यम आसा तें टिकतलें. प्रिंट मिडिया उरतलो. जो पळय बरो हें आसा आतां अर्थात प्रिंट मिडिया कडेन लोक पळोवपी आसा अमकाचो पेपर तमक्याचो पेपर हांचो पेपर तें टिकचें ना. जो व्यवस्थीत जे पत्रकारिता ताजी हें आसा आनी व्यवस्थीत बातमी येता व्यवस्थीत मिडिया हँडल करता पळय ताजो पेपर टिकूंकूच जाय. आनी आज हाजे प्रिंट मिडिया शिवाय हाजे शिवाय फुडें हें वचचें ना मिडिया वचची ना. अर्थातच आमी आज प्रत्येक क्षणा बातमी पळयता. सकाळीं पळयता 10 आज 10 11 12 बातमी बदलत वता. पूण सकाळी जी प्रिंट मिडियान जी बातमी येता पळय ताजेर जितलो विश्वास आसता पळय त्या बातमेचेर नासता विश्वास नासताच. कितें दीत वता कितें तरी ब्रेकिंग न्यूजाच्या नांवा खाली दीत वता. इतले चॅनल आज येवन बसून तूं प्रत्येक हाजेर चॅनलाचेर ब्रेकिंग न्यूज प्रत्येक मिनटा ब्रेकिंग न्यूज कितें करतात आनी कांय ना. पूण ताजेर विश्वास दवरपा सारकें आसा अशें हांव म्हणना. हांवें काम केलां हांवेंय चॅनल चलयलां. सो पूण म्हजें मत अशें की प्रिंट मिडिया इज सारकी ऑथेंटीक मिडिया आनी ती टिकून जाय. आतां आमचे श्राव्य माध्यमा कडेन येवया. आकाशवाणी सारकें माध्यम ज्यो बातम्यो आमच्या लोकां मेरेन पावतात किंवा ज्यो खबरो म्हत्वाच्यो ज्यो सांगतात तातूंत भितर एक ऑथेंटिसिटी आसा. आकाशवाणीचे बद्दल तर प्रश्नच ना. आकाशवाणी आयकुपी आज तितलोच हें आसा जो पळय आतां आमची नवी पिढी एकादेश आकाशवाणी कडेन वचना पूण तांकां ते हाजे चॅनल ते सगळें आसा. पूण आकाशवाणीच्यो ज्यो बातम्यो आसा तितल्यो तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे तेवढीच ऑथेंटीक तितलेच सांगतले आसा त्योच खबरी सांगतले. तातूंत हाजे मुखार दिवपा म्हणजे ताजे अननेसेसरी ताजे खंय तरी तितलोच हें आसता आनी तुमी ऑथेंटीक जे आसा तितलेच फुडें दितात आनी ते मानूकूच जाय आनी तो ताजेर तितलो लोकांचो भरोसो आसता. वामन बाब तुमचे कडेन इतलें भांडार आसा पत्रकारितेच्या क्षेत्रांतलें म्हाका दिसता आमकां पुराय दीस सुद्दां आमी उलयले आनी तुमी उलयत रावतले आनी आमी बी आयकत रावतलीं कारण तीच खूब इंट्रस्टींग कशें तुमी उलयतात. तुमकां उलोवपाची एक बरी कला आसा म्हाका दिसता. आनी आतां जे पत्रकारितेच्या क्षेत्रांत वावर करपाक सोदपी नवे भुरगे किंवा चलयो हांचे खातीर म्हणजे खंयची मिडिया हांचे खातीर तुमी म्हत्वाचो असो सल्लो कितें दिवशात? पत्रकारितेक येवपी भुरगे पळय आसात तांणी आज कितें जालां हातांत एक स्मार्ट फोन आसलो की प्रत्येकाक दिसता आपूण पत्रकार आपूण करूं शकता न्यूज घालो तो पत्रकार जायना. ताका कोण मानयना आनी ताका अर्थ ना. तुका पत्रकार आसल्यार त्याच हातूंतल्यान त्या ज्यो पळय ताका हें आसा एक शिस्त आसता न्ही. तूं त्या अभ्यास वगीच ती ताकाय काही पथ्य आसा. ती पथ्य पाळी शिवाय तूं पत्रकार जावचो ना. तुका ताजे प्रत्येक ज्यो जायत्यो गोश्टी हें आसा त्यो तुवें जाणून घेवपाक जाय. हांव आज अजून पळयता केन्ना केन्ना म्हाका विचित्र दिसता की आज हांव भायर तर वचत की हातांत स्मार्ट फोन घेवन मारले आनी धाडले आपोवप म्हाजो चॅनल हो तुजो चॅनल. ताका कोणूय व्हडलो विश्वास दवरना. पूण पत्रकार जातलो जाल्यार अभ्यास करात व्यवस्थीत ताजेर एक खंयचो तुका बाबा आज तुमच्या मुखार इतली संदी आसा पत्रकारितेंत. आज खंयच्या हातूंत वेगवेगळ्या टॉपिकाचेर प्रत्येक एक स्पोर्ट आसा स्पोर्ट जर्नलिस्ट स्पोर्टांतूय परतून क्रिकेटीचेर क्रिकेट जावं हॉकी हें अशें प्रत्येकाचें तुका जाय पडटा. आपली स्पेशालिटी आतां आमच्या वेळार जेन्ना काम करतालो म्हाका सगळें करचें पडटालें. हांव हॉकी करतालो क्रिकेट करतालो टेबल टेनीस करतालो सगळें करतालो. आनी अशे वेळार तुमी तर प्रत्येक गोश्टी जर पथ्य पाळ्ळी आनी कितें जाय तितलो हें अभ्यास करून ताजेर तर अभ्यास केलो आनी जाय तेंच लोकांक जाय तें तुका कळून जाय तेन्ना जर तो खरो पत्रकार जावपाक शकता. म्हणजे त्या नदरेंतल्यान पत्रकार जातलो जाल्यार तुवें योग्य असो अभ्यास करचो पडटलो आनी आपलें फिल्ड चूज करचें पडटलें. पत्रकार सोंपें न्ही. वामन बाब खूब भांडार खूब व्हडलें आसा तुमचें आनी तुमी पत्रकार म्हणून आनी मनीस म्हणून खूब गिरेस्त आसात. तुमचे हे गिरेस्तकायेक आमी मना काळजाचो सलाम दिता आनी अशेंच तुमचेर कृपा परमेश्वराची आसची आमची सगळ्यांच्या प्रचंड अशे जनतेची आसची जशी तुमचेर आसाच आसा. देव बरें करूं. तुमी तुमचो महत्वाचो वेळ दिलो मना काळजांतल्यान तुमचे उपकारी.